कलाकार आणि पत्रकारांचा सन्मान तुमच्या मनान कितें आसा, कितें योजना, कितें तुमच्या मनान प्लॅन आसा, प्रोग्राम आसा असो? परेश बाब, तुका सांगचें म्हटल्यार पळय, हांव एक कलाकार. 5वीत आसतना थंयच्यान नाटकां स्टार्ट केल्या. 10वीतल्या हांव 10थाक जेन्ना आसलो तेन्ना हांवें दुरितांचे तिमिर जावं ह्या नाटका पासून म्हाज्या नाटकाची सुरवात केली. ती आयज पर्यंत म्हणजे गेल्या वर्सा सुद्धा हांव कर्णाची भुमिका मृत्युंजय ह्या नाटकात केल्या. वेडा वृंदावन जायती नाटकां आमकां अभय जोग, आमचे कलंगूटकर सर हेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. आनी नाटक कलाकार काय हे जाणीव म्हाका स्वता आसा. आनी जितके आमच्या ह्या पेडणे तालुक्यात जितके कलाकार आसा ज्यांच्यांनी 10 वर्सां वर नाटकामध्ये काम करता, तेंचें कंटिन्युएशन चालू आसा. ह्या प्रत्येक कलाकाराचो सत्कार मान सन्मान करपाचो हे काम श्याम शेटये, श्रुतिका शेटये, शेटये ग्रुप आणि आमच्या वाड्यावयले जे शेटये समाज आसा हेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा की ह्या सगळ्या लोकांक वेळोवेळी तेंची फुडची 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां हे आमी तांकां सत्कार करीत जातले आणि हे कंटिन्युएशन कायम उरतले. माझे टीम, माझे समाज बांधव, माझे वाड्यावयले भुरगे, आमचे देवस्थान सगळे मेळून ही आमी घेतले की ह्या कलाकारांचो सत्कार करपाची गरज आसा. आणि आमी आतां पळयलें की ह्या पत्रकार आमकां दिसतालें की एका फंक्शनाक एक पत्रकार येता आनी तो थंय मातसो व्हिडिओ काडटा आनी घालता पेपराचेर, बातमी छापता. पण हांवें जेन्ना त्या पत्रकारां कडेन रावलो, पत्रकारां वांगडा भोंवता तेन्ना दीस रात बाबडे भोंवता, तर त्या पत्रकारांक तेंचे जे केल्लेले हे परिश्रम आसा, लोकां पर्यंत खरी बातमी पावयल्ली आसा. त्या प्रत्येक पत्रकार, जितके पत्रकार हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसात तेंचो पयली आणि त्याच्याच बरोबर अख्ख्या पेडण्या जितके पत्रकार आसा त्यांना व्यवस्थित त्यांचा सन्मान करपाचे काम श्याम शेटये हो वेळोवेळी करतलो, विसरू नका. हांव श्रुतिका श्याम शेटये, हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी. सगळ्या पंचायती कडल्यान बरो प्रतिसाद आसा आनी तसोच आमचे सगळे सोयरे फ्रेंड सर्कल सगळी ह्या 4-5 पंचायती बेस्ट म्हणटा ते पळय आमकां फॉर्म भरता आसतना खूप सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. सगळ्यांक कार्यकर्त्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांनी श्रुतिका शेटये टाळे वाजवून सगळ्यांचे कौतुकान उत्सवान आमी हे एक सण कसो साजरो करतले आमी निवडणुकी. कोरगाव, पालये, हरमल, केरी, तेरेखोल इतल्याय गांवांनी आमी जे पळय ह्या दिसांनी प्रचाराक गेल्ली आसा त्या पद्दतीन आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा, सगळ्या लोकांचे ब्लेसिंग्स मेळ्ळा, ताचेर आमी खूब खूश आसा. खंय ज्या जाग्यार रस्ते आसा पण रस्तेच ना, ज्या जाग्यार नळ आसा पण पाणी ना, त्या पद्दतीन आमी लोकांचे सगळे कितें आसा ते इशू आयकून घेतलेले आसा आनी फुडें तांच्या पर्यंत आमकां कितें हेल्प आमी करूं शकता ते आमी करपाक तयार आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.